रिपीट जाता ते रिटर्न येता ते तुम्ही तरी वचा हुंचे आमी तुमकां सांगता तुम्ही तरी ते कलंगूट बीच सकल आहा पळय ते सकलाचेर वचा थिंगासोर टावट आहा बीचार वचा तुम्ही थिंगासोर टावट्स आहा बागान वचा टिटोज लेनीन थिंगासोर टावट्स आहा रायट फ्रॉम दे आर ऑल आउटसायडर्स कोण गोंयकार एकलो पासून गोंयकार आसचो ना तितून सगळे भायले आणि त्यांची एज हा ते मे बी जुवेनायल ऑल्सो जावंक शकता कित्याक ते पळय तेंचे हाड बाळबा काय सुटोंक ना मात ते आपले मोबायल घेवन धांवता कस्टमराच्या फाटल्यान ते चल्लां कितें इवन सो दॅट दे मे बी एक्सपिरियन्स टाउट्स ते तांकां खबर आहा की केन्ना कोण येतले आनी ते पोवन वयता पळय तोल्लेय थोडे टाउट्स आहा ते सांगूंक सोदता वेदर इफ द पंचायत इज इनवॉल्ड then they should come clean. If they are not involved, if they are not there, then say it, we are not there. Take action. Why the action is not happening? आम्ही मागता की हे पळय टाउट्स आणि डान्स बार आणि मसाज पार्लर्स पळय आहा तेंचेर एक्शन जावंकूच जाय. कोणाचे लायसन्स ना 24 hours चलोवपाक कोणाचेच लायसन्स ना जाल्यार हे रातचे 12 आणि 1 ते टाउट्स भायर आसता ते कितें करता ते कितें काम आहा तेंचे रस्त्यार. So yeah, policing of somebody. Now who is the somebody? Whether it is the punch members, secretary, sarpanch, आमदार, अरे ये मंडल आख्खे पळय हांव आदींच सांगता फ्रॉम बॉटम टू टॉप बीजेपी खासदार बीजेपी सीएम बीजेपी MLA बीजेपी सरपंच बीजेपी पंचायत चल्ला कितें ऑपोजिशन म्हणून कोणाकूच दवरूंक ना तुमच्यांनी इलेक्टेड म्हणून जाल्यार कितें आहा. आयज आमचे कानोयचो एक पंच मेंबर आमचो बाप शाहू आहा तो एक ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो काँग्रेसीचो धडारी म्हणून हो हेजे नेतृत्वान आमी फुडें चलतले. वी आर गोईंग अहेड विथ दीस अँड इनफ इज इनफ. आमकां कलंगूटान डान्स बार आनी हे इलिगल स्पाज आनी मसाज पार्लर्स नाका. कित्याक सी वॉट द पंचायत इज सेइंग आमी पळयलां ते ऑनलायन ते जेन्ना ते बायट दिता पळय ते कितें सांगता की आमचे सोवांक आमच्या ऑफिसां बंद जाता मात हूय तरी लास्ट आमच्यांनी पळयलां की तांकां सील मारपाचे ते सेक्रेटरी तांचो भोवन सील मारला तेणें जरी तर मारला जाल्यार हे बाकीचे इतर चालू आहा आनीक 3 आनीक न्यू येवपाचे आहा ते कितें चल्लां. सो इन केस इफ देर इज अ वे वाट आसा न्हू जाल्यार चला तुमी एंड गो अहेड विथ इट. वी आर देर विथ यू एज लोकल्स. वी आर देर. हे पळय हे बुरशी कामां पळय बंद जावंक जाय जाल्यार आमी लोकल तुमच्या वांगडा आसा. हांव मिसीस एना जिमेलो. Actually, I am the resident of Baga, which falls under Arpora village panchayat and Anjuna police station. आता तुम्ही म्हणटले कितें मॅडम what you are doing in Kalangut area. So it is my concern because it is a constituency, Kalangut constituency where I am the voter of. तर आमी तुम्ही जाणा आसतले पत्रकारूय जाणा आसतले मिडिया जाणा आमी कितले क्लब चलतले आमच्या बागा एरियान बॉर्न केले बट स्टील देर इज वन ऑपरेटिंग. अपार्ट फ्रॉम दॅट इन कालांगूट यू कॅन सी सो मेनी आर ऑपरेटिंग आनी इट इज अ डिस्ग्रेस फॉर गोवा. म्हाका जाल्यार अशें दिसता न्हू इट इज अ डिस्ग्रेस. तेका लागून आमी आयज येयल्ले आमचे एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आमच्या कालांगूट PI सो दॅट ही एक्ट्स ऑन इट. हें दिवपाचें म्हणल्यार कितें आतां तुमी म्हणटले मॅडम कितले बॉर्न केल्या खरें आमी जाणा बॉर्न केल्या म्हणून बट देर आर 2 क्लब्स ऑपरेटिंग इवन लेट नायट कितल्या लेट तरी ते आसता. दॅट इज वन सोहो आणि दुसरो क्लब नेक्स्ट टू दॅट इज इन बागा. पार्किंग एरिया आसा न्हू त्या स्ट्रेचाक बागा फ्रॉम द रोड वीच इज लिडिंग टू द बागा ब्रिज देर इज. Okay, so I think police should go there, do the patrolling and see what nuisance is taking place over there. रातची इतली मस्ती थंय चालू आसता न्हू गॉड फॉरबिड कितें अनफॉर्ट इन्सिडंट जाले जाल्यार कोणाक सोंसपाक ते. आमची भुरगीं वी गो फॉर द वॉक वी गो टू द बीच चलपाक म्हणलेलें आमकां एक हेंच ना म्हणलेल्या भाशेन फ्रिडमूच ना. सो मच इतले भिवून आमकां दीस काडचे पडटा. ताका लागून एक रिक्वेस्ट आमी घेवन येयली आमच्या कालांगूट PI कडेन ताणें हितून मातशें तरी लक्ष घालचें आनी हे जे कितें इलिगली चलता तेही मातशें कायमचें बंद करचें सो दॅट वी आवर चिल्ड्रन कॅन लीव पीसफुली स्लीप पीसफुली. थँक्यू व्हेरी मच. आमी भाई आयज तुमी कलंगूट पुलीस स्टेशन येयल्ले कितें रिजन. आयज कलंगूट पुलीस स्टेशन कित्याक हिंगासर इल्लिगल स्पाज क्लब्स चलता चड लेट पण चालू आसता आनी इलिगलिटी चालूच आहा. सो तेका आनी प्रॉस्टिट्यूशन तेजे वयर आमी PIक मेळोंक गेल्ले पूण PI आमकां मेळोंक ना पूण PSI मेळ्ळो दलवेकर. सो तेका आमी हे मेमोरंडम दिल्लो आहा. सो आमी जें म्हणणें आहा कितें हेणी हे आमी म्हणोना कितें बरें काम करिना म्हणून ते बरें काम करता पूण ते तिकासर आनी चड स्ट्रेस दिवपाची गरज आहा. कित्याक तुमी पळयता आसतली रातचे तर गाडी घेवन वचत
फ्री प्रॉस्टिट्यूशन चलता, लडकी चाये टाउट्स भोंवता, लडकी चाये अजून चालूच आहा. उणें जाल्लें फाटीं मदेंच सील मारलेलो पयलो क्लबांक, पूण अकस्मात ते ओपन जाता. आमकां समजना खंय कितें चलता तें. हेजेर आमी पियाक मेळोंक गेल्ले आनी तेजे वयर आमी ताका मेमोरंडम दिल्लो आहा डिटेलान कितें पळय खंय तें, आनी तेणें सांगलां सुटावो काडटलो म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.